And making a serious observation against the reservation of municipality election. Do you think a lot of injustice has been done? सी खंय 5 पंचायत म्युन्सिपालिटीन जे इश्यू जाला तो सॉर्ट आउट करचो और रेक्टिफाय करचो म्हणून हायकोर्टान सांगलेलें आहा. सुप्रीम कोर्टानूय सरकार गेल्लो आहा. जर तर थिंगा वुमन रिजर्वेशन उणें जाल्लें आहा जाल्यार तें सारकें करपाक जाय हें म्हाजें मत. इफ यू आस्क मी वुमन रिजर्वेशन 33% आसपाक जाय ते तांकां दिवपाचें ना. एक सीट कितें उणें आहा म्हणून आयकता हांव तें सारकें जावपाक जाय. सगळे म्युन्सिपालिटीनी एक सीट उणें आहा. But that is not the only solution. It is about the rotation of the policy. Yeah, that also has to be whatever needs to be done has to be done. If Supreme Court gives stay, then the government can continue with the same process. But if Supreme Court does not entertain this, then government immediately there is steps चालू केले. Steps have already been taken. जे rectification करपाक जाय ते करतले. State Election Commission have admitted there was a mistake by the. सी जेन्ना घडबडान जाता तेन्ना चूक जाता पूण इंटेन्शनल चूक करप हें रॉंग आसता.